जे आहा परमीट रेंटाकार ते आमी इनवर्ट करपाक गेल्ले. थंय रावल्ले कडेन आमकां कळोन येयला की ते भितर इनवर्ट घेयना. फाटल्या दिसांनी फेब एंडाकूय हांव येयल्लो तेन्नाय घेवन हांवें म्हणलें चल हे रेंटाकारीचो बोवाळ आहा म्हणून भायर सरले परत आसूं म्हणून. आयज परत आतां येयला, आयज 1 म्हयनो जालो इन्स्टॉलमेंट गेला आमचो नवे गाडयेचो, शोरुमानूच आहा गाडी. इनवर्ट घेयना, कित्याक घेयना, कित्याक जाल्ले कोणूच रिप्लाय करिना. सोमते आमी डायरेक्टरा कडेन मेळपाक गेले जाल्यार डायरेक्टर बिजी आसल्या कारणान एसिस्टंट डायरेक्टर मेळ्ळा. तो म्हणटा आमी एसडीएम मिटिंगेन पास केला, रिन्युवल रिप्लेसमेंट सगळें बंद आहा. हांवें म्हटलें खंय तरी पब्लीक नोटीस येवंक जाय न्हू. समज ती पब्लीक नोटीस येता जाल्यार आमी हे इनवॉयस करचे नासले आनी रावतले आसले. बट रिन्युवलाक कित्याक बंद केल्या? रिन्युवल जरी कंटिन्यू फ्लो जावंक जाय, कित्याक ही परमीट जे आहा दॅट इज वॅलीड फॉर 10 years, 10 to 12 years, 9 years आसले आतां 12 केला. गव्हर्मेंटान परमिटा 12 वर्सांक दिला, रिप्लेसमेंट डेट आपणें घातल्या. रिन्युवल जेन्ना इनवर्ट करता पब्लीक नोटीस ना काय ना सडनली स्टॉप करता, हे जाय तशें मनमानी करूंक लागल्या.